आज जायते तरणाटे वाईट व्यसनात सापडलेले दिसतात. सोरो पिवप, ड्रग, सिगरेट, तंबाखू यासारखे गजाली गोंयांत सहज सापडटात. मात फाटले कांय दीस गोंयांत सिगरेट ओडपाचे, तंबाखू प्रोडक्ट वापरपाचे प्रमाण देंवलां. संवसारीक नो स्मोकिंग डे निमतान दोतोर उलयले. इम्पॉर्टंट पार्ट इज आमचे कडेन स्मोकिंग तशें कमी जालां. म्हणजे आमी गोंयचीच जर आमी स्टॅटिस्टिक जर 1984 ऑलमोस्ट 35% लोक सिगरेट किंवा विडी पिताले किंवा पान तंबाखू खाताले इन एनी फॉर्म म्हणटा टॉबॅको. आयज ते आमचे प्रमाण आयलां 10% सकयल आयलां. सो इट इज डिक्रीज. तशेंच तेन्ना कॅन्सराचें प्रमाण ओरल कॅविटीचे कॅन्सर आमी UPBP पळय 45% स्मोकिंग आसा आनी तंबाखू आसा, तांचे ओरल कॅविटी कॅन्सर इज ऑलमोस्ट 50% आसा. आमचे ते ओन्ली 20-25% आसा. सो हे सिगरेटीचे प्रमाण ओडपाचें कमी जावन ताजो आमकां फायदो जालो. ताजो फायदो जालो म्हणजे कॅन्सराचे केसीस ज्यो आहात त्यो कमी जाल्यो. Also, in order to create awareness among the public, mostly among youth and public at large, what the hazardous effect that tobacco can cause, in order to for that we have not only at World Health Organization level but in our national level also we have what is called as National Tobacco Control Division, and at state level we have State Tobacco Control Division. मजगती कदंब बसी वा हेर जाग्यांचेर लावपी तंबाखू प्रोडक्टांचो प्रचार करपी जायराती आतां खंय उणे जाल्यात. सदांच तुमी उलयताले की कदंबाचे एडी जाताले, सो तुमी सदांच आवाज उडयताले, सो तेजें कितें प्रमाण कमी जाला? ॲड बंद जाली न्ही, ती ॲड बंद जाली. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे त्यो आमच्या सगळ्या त्या सी शोरचेर मांडवीचेर जे व्हडले व्हडले बोर्ड लायिल्ले ते सुद्दां हायकोर्टान आतां सांगलें तांकां म्हणून ताणें ते पड्डे लायले तांकां आतां. सो आय एम हॅपी दॅट एटलीस्ट समबडी इज टेकिंग कॉग्निशन ऑफ अवर फायट. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.